बाजारात टोमाटाक उजो पेटिल्ल्यान हॉर्टिकल्चराच्या भोवत्या गाड्यांचेर टोमाट 38 रुपयांनी विकतले. बाजारात टोमाट किलाक 60 रुपयांचेर पावला. हॉर्टिकल्चर बुधवारा सावन टोमाट 20% कमी प्रेसान विकतले म्हण हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन किरण कांदोळकरान सांगला. गोयभर 300 सुवातींचेर हॉर्टिकल्चर तातूंत सवाय दरात टोमाटा विकतले. सगळ्याक टमाटाचो रेट जो आहा वो वाडलेलो आहा. आमच्या गोंयांत म्हाका दिसता 60 रुपया किलो आहा. आमच्या हॉर्टिकल्चरा कडेन आयची रेट जी आहा ही 48 रुपीज किलो आहा. तर आमी हेजेर अशें एक 48 रुपीज सुद्दां ही म्हारग. तर आमी हेजेर अशें थरयल्लें आहा की फक्त टमाटा पसत आमी येता त्या फुडल्या 15 दिसांक म्हणजे स्टार्टींग फ्रॉम टुमारो डे आफ्टर टुमारो ज्यो आमच्यो हॉर्टिकल्चराच्यो 18 वॅन आहा ज्यो एसेन्शियल कॉमोडिटीज घेवन प्रत्येक वाड्या प्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायत वायज वयता. जी टमाटाचो जी रेट आहा ह्या आमच्या गाडयांचेर आमी 20% टमाटाची रेट कमी दरान विकतले आनी ह्यो गाडयो ज्यो 15 दिसांक आमच्यो 300 डेस्टिनेशनाचेर वयतात. आमचे सादारणशे आयज 48 रुपीज जर टमाटर आसा जाल्यार 20% कमी केले जाल्यार 38.50. ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्सात भारताक शूटिंग आणि वेटलिफ्टिंग सर्तींनी भरपूर पदकां मेळत आसात. सोमारा शूटिंगात जितुरायान भांगरा पदक जोडले जाल्यार गगन नारंग आणि गुरपाल सिंगान वेगवेगळ्या प्रकारांनी रुप्या पदकां जोडली. आयतारा राती वेटलिफ्टिंगात भारताक 1 भांगरा आणि रुप्या पदकां मेळ्ळी. बॅडमिंटन आणि टेबल टेनिसात मात भारताच्या पंगडान पुराय निराशा केली. 7 भांगरा सयत भारत मेडल टेनीत 4थ्या सुवातेर आसा. Now we move to the men's 77 kilogram final. And India's Satish Sivalingam dominated the snatch. He set a new Commonwealth record. That one I think he'll get. There shouldn't be any question about that. From start to finish, he has won the gold for India. Not surprising given what he has done over the past year. And the silver goes to Gurpal Singh. There was a point in time when he was trailing, he was down at 3, but he has fought back well and came really close. And Jeet Rai, of course, there was absolutely no doubt who really was going to go in and cash in on that top spot. Air defenders in, and a lot of blinders too, as you can see. 30 seconds on the clock. First of 2 series to determine the bronze medal place. We'll just need to make sure he has a covering shot here. Taking his time. 15 seconds left. Oh, the ability of Narang. Shot very quickly, a 10.2. That'll do it. That will do it. The Australian triumphs. Gagan Narang doesn't get his 9th Commonwealth gold. He'll have to settle for a silver. They've done it! इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.